भाव भयणीनो, निमणो दीस तयारेचो आनी ह्या निमण्या दिसा तयारेच्या आयज मदयांनी जेन्ना आमी जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब मनयता, आमी आयज देवाचें उतर आयकता, देवाक घर बांदप. देवाक घर बांदपी दावीद पातशाय. आनी दावीद पातशाय खेरीत भाशेन बऱ्या व्हडल्या घरान रावपी एक सादो मेंढरां राखपी आसलो. तो देवान ताका राजा केलो. आनी राजा कसो खरेंच ह्या संवसाराची राजवट कितें हें तो समजलो. ताचे लागीं राजवटकी आसा, ताचे लागीं फौज आसा, ताचे लागीं पर्जा आसा. तेच बरोबर ताचे लागीं रावपाक बरी पलास आसा. आनी देखूनच देवान जें कितें आपणाक दिलां तें देवाकूय परतून दिवपाक जाय हें समजून दाविदाची मांडणी देवाक मंदीर बांदूं. आयजूय जायते जाण मंदिरां बांदपाक सोदतात, पूण त्या मंदिरान आमच्या देव आसा काय? देव भितर ह्या मंदिरान येता काय? पूण देव मंदिरान भितर येवचे बदलेक आयज जें बकरून आमच्या भारत देशान घडटा, जें मंदिरां बांदपाचें एक षडयंत्र चल्लेलें आसा, तातूंत जायत्या लोकांक वो लोकां मदें दुस्मानकायो, धर्मा मदें दुस्मानकायो, हातून देव भितर कसो येतलो? दावीद पातशायान असलो फरक घडये करूंक ना, पूण तरूय आसतना देव दावीद पातशायाक हें भाग फावो करिना. चल म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, ना तूं न्हू, तूं बांदचो ना, तुजो पूत म्हाका मंदीर बांदतलो. पूण मनशांनी केल्ल्या मंदिरान हांव रावना. वण्टीच्या मंदीर म्हाका गरज ना. देवाक गरज आसा आमच्या काळजाच्या मंदिराची. आयज फकत पातशाय आनीक हे जे वेगवेगळे दल परिशद येतात ते न्हू, पूण जण एकल्यान आमी देवाक मंदीर बांदपाक गरज. आनी जण एकलो आमी देवाक मंदीर बांदता तें फातराचें मंदीर न्हू, हें मंदीर आमच्या काळजाचें मंदीर. हे पासत आयज सांजे जेन्ना आमी येदी व्हडली समरमणी करता आमच्या भावार्थाची, जेजूच्या जल्माची, देव मनीस जावन आमचे सारको जालो, ही येदी व्हडली वीजबी आमी मनयता तेन्ना आमकां वचूलो, बांद मंदीर, कर तयार मंदीर, तुज्या काळजाचें मंदीर, तुज्या कुटुंबाचें मंदीर. ताचे भायर तुवें वचपाक गरज ना. जरी तर जण एकल्यान आमी आमच्या काळजाचें मंदीर आनी आमच्या कुटुंबाचें, आमच्या घोराब्याचें मंदीर जेजूक आयज तयार केलें, जाल्यार आख्ख्या समाजान, आख्ख्या राज्यान, आख्ख्या देशान आनी ह्या आख्ख्या संवसारान जेजू नव्यान आपुणूच जल्मतलो. तर हें करता आसतना बाकीत जें केल्लें आसा, प्रॉमिसीस ज्यो केल्ल्यो आसात देवान, त्यो आमचे मुखार दवरल्यात. जाकारियस जो ताचें तोंड बंद जाल्लें, मोनो जालोलो, कित्याक देवाची येवजण मानून घेवंक तो दुबावलोलो आनी खुणा कशी ताका हें मोनेपण फावो जालोलें. आतां भुरगो जल्मलो, भुरग्याक नांव दिलें आनी ताचें तोंड उगडलें, जीब सुटली आनी तो उलयलो. आनी तो उलयलो तो हें बाकीतूच सर्वेस्पराची वाखाणणी करून उलयलो. कित्याक जी भासावणी देवान पोरजे सवें केल्ली आब्रामा वरवीं ती आतां शार्ती पावोंक येता. जेजू जल्मूक येता, देव मनीस जावंक येता आनी मनीस जावन सोडवंडार कसो आमकां सोडयतलो तेन्ना ताची वाट तयार करूंक म्हजो पूत जाकारियस म्हणटा, बाळका म्हज्या, तूं ताचे फुडें वेतलय. ही तयारी करपाक, ही वाट तयार करूंक आमी हो आख्खो आद्वेंताचो काळ भाव भयणीनो वावुरल्या. वेगवेगळे तरेन मागण्यांतल्यान वावुरल्या, थोडीं जाणां कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान वावुरल्यान. सगळीं घडी आमी कुमसार जावंक ना. घडी आमकां जायत्या जाणांक दिसता आमी पातकी न्हू, वो जायत्या जाणांक आमी दिसता तीं पातकां, तेंच तें क्रिसमस, सदांचो क्रिसमस तो. घडी हें घडी आमी समजल्या. आनी जायतीं जाणां आमी घडी ही भितरली आमची तयारी पातक कुशीन काडून उडोवपाची, पातकांचें बोक्सणें जोडपाची तयारी घडी आमी जायतीं जाणां करूंक पावूंक ना. तेच बरोबर आमकां भाग मेळ्ळा हे पावटीक रॅलिकेची दाखोवण जाता आसतना आमकां कुमसारां आनी कुमसाराच्या साक्रामेंताची समरमणी करूंक आमकां भाग मेळ्ळा, सोयेक मेळ्ळा. जायत्या जाणांनी हो सोयेक घेतला. देवाक आर्गां दिवया. ह्यो वाटो तयार करपाक जरी तर आमकां आपयल्यात, जाल्यार
जी बासावणी केल्या तातून आमचे दुस्मान जे आमचे निसंटन करूंक सोदता तांचेर जैत व्हरतलो म्हूण देवान बासायलां. फुडें आजून पासून जायते पावटी आमकां दुबाव येतात जाकार्यासा भाशेन. खरेंच ही बासावणी खरी जातली? खरेंच आमच्या दुस्मानांक देव खाला उडयतलो? कित्याक आमकां दिसती पडटा ते भाशेन जे कोण निसंटन करतात, जे कोण दुस्मानकायो करून आमकां खाला उडोवंक सोदतात तेच वयर सोदतात. आनी जायते फावटी आमकां हेंय दिसती पडटा हे जे कोण निसंटन करपी आसा तांकां वयर काडपी आमचेच बाराबर भोंवतात ते मनीस. आमचो शेजारी, आमचो घरचो, आमचे बाराबर वावर करपी हेच मनीस आयज जे कोण वायट आसात, आमचे दुस्मान आसात, तांकां वयर काडटात आनी आमचेरूच फाटल्यान सुरयो मारतात. हेंय आमकां दिसती पडटा. तेन्ना दुबाव खरेंच हें बाकीत खरें जातलें जाल्यार जाकारियास आमकां देख जावं दी, विस्वास धरूंक, दुबाव ना जावं. आनीक जे दीस आमकां सोडवणेचे येतात ते आमी आपुरबायेन, उक्त्या मनान, उक्त्या काळजान, आमच्या काळजान आनी आमच्या कुटुंबाच्या काळजांनी आमी तो खरो करूंक हे भेटेंत आमकां ही कृपा मागुया.